पेडणे सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय स्थापन करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। कांय लोक ह्यो गजाली समजून घेवच्या पयलींच विरोध करतात। एकदा ह्या महाविद्यालयाची थापणूक जाली काय पेडणेच्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संधी मेळटल्यो अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। सोमारा जीएमसी लिंक तुळे हॉस्पिटलाचे मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी उक्तावण जाले। ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। पेडणे सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय स्थापन करतले। हाका लागून थळाव्या तरणाट्यांक नोकऱ्यांची संद मेळटली म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। जीएमसी लिंक तुळे हॉस्पिटलांत वैजकी दंत चिकित्सा आनी एक्सरे सेवा सुरू जाल्यात। सुमार 4 ते 6 म्हयन्यांनी शस्त्रक्रिया विभाग सुरू जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। आयुष हॉस्पिटलांत दर दिसा 800 दुयेंतींचेर उपचार करतात। हातूंत महाराष्ट्रांतल्या दुयेंतींचोय आस्पाव आसा। हे हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, सीटी स्कॅन मशीन आणि आयुर्वेदिक दोतोरां सारकिल्ल्यो सुविधा दितात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। सोमारा जीएमसी लिंक तुळे हॉस्पिटलाचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण जाले। हे वेळार मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। हे सुवाळ्याक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आयुष हॉस्पिटलात सुद्धा अशाच पद्धतीच्यो वेल एस्टॅब्लिश ओटी, एक्सरे टेक्निशियन, सीटी स्कॅन मशीन थंय अवेलेबल आसा। थंयसर अलॉंग विथ द आयुर्वेदिक फिजिशियन म्हणजे सगळ्या पद्धतीचे आयुर्वेदिक फिजिशियन, ताका स्पेशली गायनेकॉलॉजिस्ट आसतलो, ऑर्थोपेडिक आसतलो, मेडिसिन आसतलो, पिडियाट्रिक आसतलो, थंयसरूय बी ENT सर्जन आसा, थंयसरूय पंचकर्म आसात, थंयसरूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट तुमकां अवेलेबल आसा। म्हणून म्हणटा हांव की पेडणेकार खरे भाग्यवान तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्ही खंयच्याय जर आयुर्वेदिक हॉस्पिटलांत जर वतले आणि ती फॅसिलिटी जर म्हटल्यार आसा इट इज टू कॉस्टली फॉर द पेशंट बट ती फ्री ऑफ कॉस्ट थंय अवेलेबल आसा। गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुळे ह्या हॉस्पिटलांत आमी आज विच इज अ लिंक फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून तर आमचो डीन डॉक्टर तिवारी आणि डॉक्टर राजेश पाटील जे आमचे MS आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीत ते दोगूय हांगासर हजर आसात। विश्वजितान आपल्या भाशणांतल्यान एक्सप्लेन करता आसतना तुमकां सांगलें वेन इट इज अ लिंक हे आमी फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लिंक न्ही। ॲट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे इट इज मेडिसिन आसतलें, ऑर्थोपेडिक आसतलें, डेंटल आसतलें, एक्सरे आसतलें, ह्या सारकिल्ल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा। आमी पळयताले की भितर वचून आत्तां आमी दोगांनी चॅक केलें तर ऑलमोस्ट जे डॉक्टर्स आमकां अवेलेबल आसा ते डॉक्टर्स आमी आत्तां अवेलेबल केले। फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटले OPD अजून सर्जरी सुरू जावंक ना मरे, OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स 4 months। माझ्या ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस म्हणजे विश्वजित राणेचे ऑफिस हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करीत आसा आणि इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती OT सुरू जातली। OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स 4 months। माझ्या ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस म्हणजे विश्वजित राणेचे ऑफिस हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करीत आसा आणि इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती OT सुरू जातली। OT सुरू जाल्या उपरांत आमकां एनेस्थेसिस्ट मेळपाक जाय, आमकां सर्जन मेळपाक जाय आणि त्याच्या उपरांत ICU एस्टाब्लिश करपा खातीर ICU इंटरव्हेनिस्ट आमकां अवेलेबल आसपाक जाय। आमी हाल्लीच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसान आमच्या ऑलरेडी आमी एडवर्टायज केल्या। आमकां जाय ते कन्सल्टंट ऑनबोर्ड येवपाक लागल्या आणि ऑनबोर्ड येवपी कन्सल्टंट्स हे आमी वेगवेगळ्या कडेन आमच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC सेंटर्स हांगासर इट इज अ लिंक विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज ते एस्टाब्लिश करपा खातीर सुरवात केल्या। तशें हांव त्या खातीर आव्हान करता की पेडण्या तालुक्यांतल्यान सुद्धा अशा पद्धतीचे डॉक्टर्स जे घडये कदाचित गोंय आणि गोंया भायर आसतले किंवा प्रायवेट प्रॅक्टीस करता आसतले हांव तांकां ओपनली इन्वायट करता दे कॅन जॉइन द हेल्थ सर्व्हिसीस। वी आर रेडी टू अकोमोडेट देम इनटू द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसीस। दीस हॉस्पिटल इट वील नॉट बी एज अ कम्युनिटी हेल्थ म्हणजे आमी आतांच विश्वजितान सांगले त्या प्रमाणे इट इज अ गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर। आमी हांगासर ऑलरेडी आमचो रिसर्च युनिट हो एस्टाब्लिश केला की अनादर मेडिकल कॉलेज वी आर एस्टाब्लिशिंग इन द पेडणेम ब्लॉक ही तेजें आज अनाउन्स केली जाता तितके बेगीन आमी मेडिकल कॉलेज हांगासर एस्टाब्लिश करपाची ठरयता। आमच्या ह्याच परिसरात आमची जी जागा आसा त्याच जागेत एकोमोडेट करून कारण ती सरकाराची जागा आसा कारण त्या खातीर बरेचशे फावटी लोकांक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा। कितें विशय हो समजून घेयना आणि लोक विरोध करपाक सुरवात करता म्हणून हांव म्हणटा की ताणें लोकांक आव्हान केलां की पेडणेकारांक आव्हान केलां हय मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लिश करता आसत जाल्यार ती करा म्हणून सांगा कारण तुमचेर काडीचोय ताण येवचो ना। आमी जेन्ना म्हणटा की सेपरेट मेडिकल कॉलेज जेन्ना आमी करता तेन्ना पेडणेकारांतल्याच भुरग्यांक हांगासर एडमिशनां मेळपाक शकता वीच वील बी द इन फ्युचर आमी नेक्स्ट जनरेशनाचो जो विचार आहा पळय न्ही तांचो विचार करता तेजो रिसर्च आनी भुरगे जे हांगा शिकता म्हणजे हांगासर अगेन म्हणजे आमी म्हणटा तशें आमच्या भुरग्यांकूय शिक्षण मेळटलें आमकां हांगासर बाकीच्यो फॅसिलिटीजूय अवेलेबल जातल्यो बाकीच्यो बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो अवेलेबल जातल्यो त्योय हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात आनी मेडिकल फॅसिलिटीज
एखादी मेडिकल कॉलेज जेन्ना एस्टाब्लीश जावप तेन्ना हांगासल्यान पेशंट गोवा मेडिकल कॉलेजीक रिफर करपाची गरज नासता की ताची सगळी ट्रिटमेंटाची सोय ही हांगासर उपलब्ध जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.